खरें आयकप म्हणजे आमचे मदें जे कितें घडटा, आमचे मदें जे आवाज आमकां आयकूंक मेळटा, आमच्या भोंवतणी जे कितें म्हत्वाचें आनी आयकूची गरज तें आमी आयकता, त्याचेर नियाळ करता आनी आमच्या जिविताक फळदायक अर्थदायक करून आमच्या जिवितांत आपणायता, वावराक हाडटा, तेन्ना तें जावन आसा खरें आयकप, ट्रू लिसनींग. तर आजचीं वाचपां, दोनूय वाचपां आमकां ते वाचपांचेर नियाळ करून आनी चित लावन आयकूंक, संदेश कितें आमकां मेळटा तो आयकूंक आपयता. पयल्या वाचपान इस्रायली लोक, तांकां देव गुलामपणांतली सोडयता, सुटका दिता. तरी आसतना ते देवाचेर निशेध करतात, देवाक कंप्लेन करतात. कितें कंप्लेन? तांकां ओरोण्यांत हाडलां, तांकां खावंक ना, जेवंक ना, आनी थंयसर इजिप्तांत आसतना तांकां भरपूर खावंक मेळटालें, बरें न्हेसोंक मेळटालें, आनी हांगासर ते आतां उपवासान मरतात. देव तांचो बरी निगा घेतालो, बरे भाशेन तांचो परामर्श करतालो. तरी आसतना देवाचेर ते गुणगुण करतात, देवाक अपमान करतात. पूण देव तांची ते कितें त्रास दूख तांकां भोगता तें आयकता, जेवण तांकां दिता, सकाळचे उंडो मानाच्या रुपान. माना जावन आसले एक सिक्रेशन ऑफ वन पर्टिक्युलर ट्री, ते सकाळचे गोड आसता, भाकरी भाशेन दिसता, दोनपारां गरम जालें म्हणटरान ते मेल्ट जाता. आनी सांजचे तो तांकां मांस खावंक दितालो, सुकण्याचें मांस.